आता एक अशी खबर जी तुमकां सामकी अजापीत करून सुट्टली। 59 वर्सां पिरायेचो मिलाग्रीस गोन्साल्वीस हो मनीस मेलो। तेचे कुडीचे निमणे संस्कारूय जाले आनी कांय दिसांनीच मिलाग्रीस परत जितो जावन परत आयलो। हय, तुमी बरोबर आयकले, मेल्लो मनीस परत जितो कसो येवंक शकता असो प्रश्न आमकां पडिल्लो। मात तशी घडपाची पाळी गोंयांत पयलेच खेप आयला। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मिलाग्रीस गोन्साल्वीस हो एक पिसो मनीस। तो आतां स्ट्रीट प्रोविडन्स हे एनजीओत आलाशिरो घेता। हो मनीस पिसो आनी ताची फामिली भायर आशिल्ली। अक्षय ताचे घरे केअरटेकर ताका पाळटालो। मदींचो मनीस गायब जालो आनी फामिलीन कागाळी नोंदयली। अक्षय पुलिसाक ते उपरांत एक कूड मेळ्ळी आनी मिलाग्रीसाच्या फामिलीक आफयले। त्या कुडीचेर आशिल्ले टॅटू आनी हेर गजाली मिलाग्रीसाच्या वळखीचे दिसताले। ताका लागून ताच्या फामिलीन त्या कुडीचे सिमित्रीत निमणे संस्कार केले। पूण ही कूड भलत्याचीच। मिलाग्रीस समजून फामिलीन ती पुरयली। जेन्ना अनवळखी मनशाची कूड पुरयताले तेन्ना मिलाग्रीस जितो आसलो आनी मुंबय भोंवतालो। 2 म्हयने उपरांत एका सोयरान ताका पळयलो आनी ताका गोंय हाडलो। ताच्या फामिलीन अजाप उक्ताले। मागीर पुलिसेंत वचून कागाळय फाटी घेतली। स्ट्रीट प्रोविडन्साचो ट्रस्टी डोनाल्ड फर्नांडिसान सामकें स्पश्टीकरण दिलां। Suffering from some very severe disabilities. So that disability has त्याच्या डिसेबिलिटी आता एक 25-30 वर्सां आसतली। डिसेबिलिटी मरे जे आहा ते भोंवत रावता। आतां तो मातसो एग्रेसीव, तो मातसो म्हणजे खूब एग्रेसीव, मारपी फोडपी, कित्याक तो डिसेबिलिटी तो आहा। सो आमकां एक कॉल येयले पयले तारखेक IPHB कडसून की मातशें आमकां हेल्प करा। तो आमी थोडे क्वेश्चन विचारले आनी गॉमले की यू नो हे मातशें कॉम्प्लिकेटेड केस। सो आमी एग्री जाले। तर ते बायलेक सांगता, तेजे मॅडमीक सांगले आमी, तुमी आमच्या ऑफिसान येना काय, पेपर वर्क कर, आमी शुअर तुका हेल्प करतले, कित्याक बायल मनीस आनी जेन्युइन केस। तो जेन्ना तो बॉम्बेसून ताका कॉल येयलो की यू नो हो मनीस जितो आहा, आनी जेन्ना बॉम्बेसून तिणें खबर पावली की वो एक्चुअली हो तेजो घोव म्हणून, तेन्ना ताका मिसींग आयडेंटिटीचो इशू जालो। सो ताका हाडलो आनी डायरेक्ट मेंटलान घातलो, कित्याक तो अनसाउंड मॅन आसलो। देन दी मस्ट हॅव फाउंड अ डेड बॉडी एंड समबडी हॅज आयडेंटिफायड डेड बॉडी सेइंग दॅट this person looks like the same person. So they called the police. Police must have called her. She must have said okay. आता समज तुझी बायल असली, कोणा तुका कॉल केला, तू कितें म्हणटालो? तुवें ना म्हटलें जाल्यार बॉडी सेम आहा, तुवें वय म्हटलें आपलो तो वी हॅव टू रिवर्स द सिच्युएशन. एनीबडी, इवन यू आस्क मी द क्वेश्चन, यू शुड फर्स्ट आन्सर द क्वेश्चन. If you are called, if you were there, what would be your reaction when all the signs are matching? If all the cross is matching, that birth mark was matching, everything was matching, the body looked the same. So what would you do? What would anybody do hearing this interview? If you say is not my husband or not my wife, लोग म्हणटले यांच्यानी सोडला. If they have taken and done the cremation or the burial, you are asking why you did. So my little mind is saying what? It is a genuine issue which the police also cannot be blamed. The family also, because 6 people went to identify the body. Family also cannot be blamed, and so many people came for the funeral. No. End of the day, what happened? The man is alive. He requires treatment. He requires care. He requires to go forward in life. That the wife and the children also have to got their own life. What will do this? या घडणुकी उपरांत लोक वेगळे वेगळे तर्क वितर्क लावपाक लागल्यात. स्वताच्या फायद्याक लागून हे जाणून बुजून केलं अशी चर्चा जावपाक लागल्यात. लोकांनी या घडणुकीचो वेगळो अर्थ घेवप ही चुकीची गजाल. पिशांतूर ही गंभीर गजाल. फामिलीक ताची ओळख पटोवपाक चूक जाल्या आसूय, तातूंत तांचो कांय दोश ना. तशेंच पोलिसांनी फामिलीन सांगलें तशें केलां. हातूंत कोणाक दोश दिवन फायदो ना. मिलाग्रीस स्ट्रीट प्रोविडन्सांत उपचार घेता, डोनाल्डान सांगलें. There was a caregiver kept here. There was his own cousins who were giving him food and all, but he is aggressive by nature. So आमचं एक म्हणणें आहे न्हू, इतले कॉमेंट मारला न्हू काल, नॉट प्रॅक्टिकल कॉमेंट, ते मातशें नेक्स्ट टायम मरे मारपाचें न्हू. ते कोणी रिलेटेड प्रॉपर्टी कितें आहा ते फॅमिली प्रॉपर्टी, ते कांयच इशू ना. अबॅन्डन नॉट देर ना. इट इज जस्ट पीपल हॅव कॉमेंटेड एनीथिंग विदाउट अंडरस्टँडिंग दॅट इज अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी ना. हाऊ इज द वाईफ रिस्पॉन्सिबल फॉर एव्हरीथिंग? गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीत नार्वेकार.